Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. मिकेयास प्रवाद्याच्या पुस्तकावयलें वाचप. सर्वेस्पोर कितें सांगता तें आतां आयक. उठ, तुजो खोटलो पर्वतांच्या कानार पडटा तसो मांड, आनी दोंगर तुजो ताळो आयकूं. पर्वतांनो, सर्वेस्वराची फिर्याद आयकात. पृथ्वीच्या बुनयादीनो कान दियात. कित्याक सर्वेस्पोर आपले पोरचेचेर गाराणें घालता आनी इस्रायलाचेर आड वाद विवाद करता. म्हजे पोरचे, हांवें तुका कितें केलां? हांवें तुका कसली दूख दिल्या? म्हाका जबाब दी. इजिप्ताच्या देसांतली हांवें तुका भायर काडली. गुलामपणाच्या घरांतली हांवें तुका सोडयली. तुमचे मुखार मोइजेसाक, आरोनाक आनी मिर्यमाक धाडली. कितें म्हूण घेवन हांव सर्वेस्परा मुखार वेतलों आनी सर्गींच्या देवा मुखार कसो सोरपडटलों? ताचे मुखार होम घेवन वेतलों वो एका वर्साच्या पाडकुल्याक? हजारांचे हजार मेंढरे भेटयले म्हूण आनी तेलाचे व्हाळ केले म्हूण तो प्रसन्न जायत? म्हज्या चुकींक लागून म्हज्या मालगोड्यांक ओपून दिवं? म्हज्या पातकां खातीर म्हजे कुडीचे फळ भेटोवं? मनशा, कितें बरें तें तुका दाखयलां. प्रमाणीकपणान भोंव, दयामया दाखय आनी देवा कडेन खालतीकायेन चल. इतलेंच पुरो. हेंच सर्वेस्पोर तुजे लागीं मागता. सर्वेस्पोराचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. योद्न करून म्हजो करार मानून घेतिल्ले म्हजे पोरजेक म्हजे मुखार जमोवन हाडात. देव आपुणूच नीत करूंक वेता. देखून मळब ताचें नितीवंतपण परगट्टा. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. तुज्या योजनांनी कसली चूक म्हाका मेळना. तुजे होम बी सदांच आसात म्हजे मुखार. तुज्या घरांतलो आनी एक पाडो लेगून हांव मागचो ना. तुज्या हिंडांतले बोकडेय बी म्हाका नाकात. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. म्हज्यो आज्ञा उचारूंक तुका कशें फुटोवता आनी परत परत म्हजो करार तुज्या ओंटाचेर कित्याक? तूं तर म्हजे समूर्तीची करताय बेपरवा आनी म्हजीं उतरां वाऱ्यार वचूंक दिताय. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. असलीं तुजीं कर्तुबां आनी हांव ओगो रावचो? तुजे सारको म्हाका करून सोडताय? तुजेर फिर्याद मांडटा. तुजे गुन्यांव तुजे मुखार घालता. जो कोण दिनवासनीचो योद्न भेटयता तो म्हाका मान भोवमान दिता. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. जबाब. प्रमाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो. उद्गार. Hallelujah.
आज तरी ताचो ताळो तुमी आयकात, तुमची काळजां दारूण करूं नाकात. मातेवा पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. धर्मशास्त्र्यां आनी फारिसेवांतल्या थोड्यांनी जेजू कडेन उलोवन म्हळें, गुरुजी, तुजे कडली आमकां एक खुणा पळोवंक जाय. ताणें अशी जाप दिली, खोटी आनी घातकी सोंसोत ही. ती एक खुणा सोदता खंय. पूण जोनास प्रवाद्याचे खुणे शिवाय तिका दुसरी खुणा मेळची ना. म्हणजे जोनास 3 दीस आनी 3 राती तीव माश्याच्या पोटांत आसुल्लो तसोच मनशाचो पूत 3 दीस आनी 3 राती धरणीच्या पोटांत आसतलो. जोनासाचें प्रवचन आयकून आपलें जिवीत बदल्लें देखून निनेवेचो लोक जोडतेच्या दिसा हे संस्थी बराबर उबो रावतलो आनी तिचो गुन्यांव करतलो. आनी पळयात, जोनासा परोस वर्तो हांगा आसा एकलो. दोखिणेची राणी प्रिथुमेचे शिमेर थावन सालोमावाचे शाणेपण आयकूंक आयलोली देखून जोडतेच्या दिसा हे संस्थी बराबर उबी रावतली आनी तिचो गुन्यांव करतली. आनी पळयात, सालोमावा परोस वर्तो हांगा आसा एकलो. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. नियाळ ही आतांची खोटी घातकी पिणका खुणा सोदता. मातीव 12 ओळ 30 आनी 9. नियाळाक आधार. मोरे शेताच्या मिकाक आयलोलें सोर्बेस्पोराचें उतर. मिका 6 ओळ 31 आमकां गायोनाच्या झेल्यार मेळटा. आय 34. शीण मुजे पोरजे हांवें तुका दूख दिल्या. जबाब दी. ह्या जेजूच्या प्रश्नाक कितें गाय आमचो जबाब? शुभ वर्तमानान जुदेव फारिसेव जेजूची परीक्षा करूंक खुणा मागतात. जेजू तांचें घातकेपण वळखून जोनास प्रवाद्याचे खुणे भायर दुसरी खुणा मेळची ना म्हूण सांगता. निनेवेच्या राजान आनी लोकान ताचो ताळो आयकून प्राचीत करून बोगसोणें जोडून घेतलें. तांच्या पातकांक लागून जी ख्यास्त तांकां मेळची आसली तातूंतली ती सालवार जाली. सोलोमान पाच्यान देवा लागीं जाणवाई मागून ताणें जायती गिरेस्तकाय एकठांयली. तो जाणवायेन इतलो भरलोलो, दोखिणीची राणी एस्तेर पोरयान ताची जाणवाय आयकूंक आयली. हें धारून काळजाचे जुदेव फारिसेव बदलपाचे न्हय म्हूण जेजू म्हणटा. ही आतांची खोटी आनी घातकी पिणका. आमकां जेजू कितें म्हणटा गाय? मळब ताचें नितिवंतपण पोरगोडटा जाल्यार वारें, दोर्या, सुकणीं, जनावरां आनी आख्खी प्रितूम विस्वाशी रावन देवाक वाखाणटा. आमी जण एकल्यान
अंतोस कोण उगडून तपासूंक एकदम गरज आसा. प्रामाणीक मनशाक देवाची सोडवण दाखयतलो हो आयचो जबाब. आमच्या नश्टेपणांतली भायर सरूंक धीर आनी आधार दिता. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share, and subscribe. देव बरें करूं.